भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन 30 आणि 31 जानेराक गोंय भोंवडेर येवपाचे आसात अशी माहिती भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली। नितीन नबीनाचे 30 जानेराक सकाळी 11 वरांचेर मोपा विमानतळाचेर आगमन जातले। 30 तारखेक आमदार कोर कमिटीची बसका घेतले। 31 तारखेक ताळगांव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले। आमचे भारतीय जनता पार्टीचे तरुण नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री नितीन नबीनजी हे शुक्रारा 30 जानेवारी आणि शनिवारा 31 जानेवारी असे 2 दीस गोंयच्या दौऱ्याचेर येतात। तांचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत संपूर्ण देशभर प्रवास सुरू आसा। ते बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी भोंवतनात उत्तर प्रदेश आता वेस्ट बेंगाल किंवा बाकीचे तशेंच ह्या वचना 20 आणि 21 तारखेक ते गोंयांत आसतले। 30 आणि 31 ते गोंयांत आसतले आणि त्या दिसा तांचे सगळ्यांत पयलीं मोपा एअरपोर्टाचेर भव्य अशें स्वागत जातले। ते 30 तारखेक सकाळी मोपा एअरपोर्टाचेर तांचे लँडिंग जाले बरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या वतीन तांचे स्वागत केले वतले। तांकां 5 वेळा आमदार आशिल्ले ते तांकां झेड सर्टिफिकेट बीन आसा आणि त्याच बरोबर 5 वेळा आमदार आसतना तांचो गाडो अनुभव, त्याच बरोबर फुडले इलेक्शनाचे किंवा संघटनेच्या किंवा विविध मोर्चा समितीच्या मार्गदर्शना खातीर आमी खूब आतुर आसा। ते आयले नंतर तांचे भव्य दिव्य स्वागत जातले। ते माननीय मुख्यमंत्री मागीर खासदार पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आणि त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांच्या गजरांत ते स्वागत जाल्या नंतर त्यांचे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत स्वागत जातले। त्याच दिसा जवळ 11 वरांचेर तांचे गोंयांत स्वागत केले नंतर 2 दिवस तांचे विविध कार्यक्रम आसतले। ते कार्यक्रम म्हटल्यार पब्लीक कार्यक्रम न्हय तर पार्टीच्या संघटनेचे वतले। तांचे कोर कमिटीचे मिटींग आसतली।